धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो दिवपाक सरकाराचो यत्न चालू आसा अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें। तांत्रीक अडचणीक लागून धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो दिवपाक कळाव जाल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें। धनगर समाजाच्यो मागणी आनी समस्या मुखार व्हरून तांचो फॉलोअप करतले अशें दामू नायक हांणी आश्वासन दिलां। गवळी धनगर समाज जो आसा त्या समाजाक राजकीय त्यांच्या आरक्षणाची अनेक वर्सांची त्यांची मागणी आसा आणि त्याची ती प्रक्रिया दिल्ली दरबारी चालू आसा। डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आणि ते कंटिन्युअसली ते फॉलो करीत आसा। गाकुवेद म्हणून त्या वेळाचेर सगळ्यांचे एकठांय असलें आशिल्लें तातूंत भितर 3 समाजांची मान्यता मेळ्ळी। फक्त एकच धनगर समाज आसा जो मुळात सुरवातीपासून जो आसा 1963 पासून थंयच्यान आतापर्यंत जो सगळो प्रयत्न करीत आसा। सगळ्यात पयले आरक्षणाची मागणी तर तांचीच आशिल्ली आनी तांची मागणी सरकारी दरबारात टेक्निकल प्रोसेसाक लागून खंय तरी वयर सकयल जायत आसा अडकून ती तांची मागणी आसा ती बेगीन जावपाक जाय आशिल्ली। कितली कडेन मागणी केली तेंच्यांनी? तांची मागणी आता पासून न्ही, जुनी मागणी आसा। तर कॉरस्पॉन्डन्स जातात आणि तातूंतल्यान मागीर रिपोर्ट्स असतात आणि कितें आसता ती सगळी प्रक्रिया आसता ती सगळी ती तांच्यांनी सगळी पूर्ण करीत आसात कितें कितें लागता मागणीसाठी। आनी त्या खातीर ते म्हाका एक मेळपाक आयले अध्यक्ष ह्या नात्यान आनी ह्या मातसो प्रयत्न करपाक सुटावो करपाक रिजॉल्व करपाक मातसो प्रयत्न करचो आसा। लोकसंख्या तितली तेंची तांची तशी सगळ्यांत कमी लोकसंख्या, खरें म्हणल्यार मायनॉरिटी भितर खूब कमी लोकसंख्या तांची आसा। सरासरी 30,000 पर्यंत तांची लोकसंख्या आसा। पूण जातली मागणी त्यांची रास्त आसा। गोंयचो मूळ जे आसा भूमिपुत्रां भितर धनगरांचो समावेश आसा आनी तांचा गवळी धनगर आशिल्ले कारणान अनेक स्टेटींनी वेगवेगळे तरेन आसात धनगर समाज आनी तसो ह्याय समाजाची एक वळख वेगळी अशी आसा।